गेले 9 दीस आमी भोंवता, सातत्यान भोंवता आनी लोकां पर्यंत एप्रोच जावपाचो प्रयत्न केला आमी. गेल्या 5 वर्सांचें जे आमी काम केलां आनी त्या मेरिटाचेर जे आमी ज्या लोकां कडेन आमी पावल्या आनी एप्रोच जाला ते प्रत्येक जाणान बऱ्यापैकी हें दिला, आमचो कोण तो रिस्पॉन्स दिला आनी प्रत्येकान सांगलां की गेल्या 5 वर्सां तुजें ज्या पद्दतीन काम करपाची कार्य पद्दती आसा ही बरी आसा. आमचे हांगा थोडो खूब डेवलप जाला आनी हेज्याकून आनीक डेवलपमेंट आमकां जावो तो फुडल्या 5 वर्सांक निवडून आमी तुका दिता आनी तुमी तुज्या फुडल्या 5 वर्सांक आमकां उरलेलो डेवलपमेंट करून दी. आनी हांवूय तांकां आश्वासन दिलां की फुडल्या 5 वर्सांक उरलेलो डेवलपमेंट हा पूर्ण एक मॉडल मतदारसंघ हो साळगांव मतदारसंघ आमकां बनोवपाचो आसा, करपाचो आसा. त्या खातीर हांवें तांकांय उतर दिलां आनी तो मतदारसंघ मॉडल करपा खातीर हांव वावुरतलों. त्या पार्टीच्या सरकारान जी प्रॉमिसीस दिल्लेली पळय ते फाटल्या 5 वर्सांत पूर्ण करपाचो प्रयत्न केला आनी जो सगळीच प्रॉमिसीस पूर्ण केलेली आसा आनी मोठ्या प्रमाणान गोंयान डेव्हलपमेंटूय जाल्लेलें आसा. 8 काय 9 दीस आमी डेली प्रचार करता बिटवीन 3:30 to 8 o'clock आनी वयता थिंगा आमकां लोकांनी सारक्यांनी कंटिन्यू द गूड वर्क म्हणून हें दिलां आनी भाईन इतलें जें काम केलां रस्ते न्हू लायटीचें काम इंटरनल रोड्स इतले वायडनींग केल्या आनी आतां पिल्यान आमच्या बरो डेव्हलपमेंट केला फूल विलेजीन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल आनी बाकीचे फुटपाथी बा इतल्यो हें केल्या ते पळोवपाच्या लोकांनी आमकां फूल आश्वासन दिलां की भाईक आमी तिसरे फावटी जरूर बऱ्या मतांनी निवडून हाडटले म्हणून. आमी दारान वयता थंय बरो प्रतिसाद मेळटा की परत एकदां भाई तुमकां आमी परत हाडटा आनी उरलेली जी कामां आहा पळय ती तुमी आमकां बेगांच्या बेगान करून दिया अशा लोकांनी आमी भाईन आश्वासन दिल्लें आसा आनी बरो प्रतिसाद दारान वयता थंय बरो प्रतिसाद मेळटा आनी नक्कीच भाई हे फावटी हॅट्रीक करतलो हेतून कांयच दुबाव ना.